A24, page 12, Sota Tuka. Sunkushchani Sota Tuka, Uskya Kotin Sota Tuka, Kushal Bona Sota Tuka, Sugli Kore Sota Tuka. Disa Fantor Udetana, Kalzat Leye Udka Sota. Aicha disa Jesur buzo, Tuka donia tempe joita. Sonkoshchani sota tuka, Uskya kotin sota tuka, Kushak moran sota tuka, Sugli kore sota tuka. देव बरो दिस दिवन तुमकां सगल्यांक देव ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. आयज आमी ही इंतेसां ह्या मिसांतल्यान भेटयता. काजारेचे म्हणून हितूं एनिवर्सरी जोझफ एंड एमी मोर्केजे. मागीर ओतम्या पासत मिलाग्रिना de Cruz, Alencia and Antonio Pires and Pascual Noronha. ह्या तेगांयच्या ओतम्या पासत आमी मिस भेटयता आनी हे जोझफ आनी एमी मार्केज तांच्या पासतूय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, भोक्तीपणी ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमी सगळीं जाणां देवा कडेन आयलीं म्हणटत आमचें जिवीत कसलें आसा. देवा सारकें आसूंक जाय तें, पूण देवा सारकें ना म्हणटत देवा सरशीं आयलीं म्हणटत आमी पातकी मनशां. देव आमकां बक्षिता आनी आमकां परतून बरी करून आपल्या सवें तो घेता. तर हाका लागून जी पातकां आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी जातात तितली आमी आतां कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें मागया आनी एकामेकाचें सगळ्या जाणां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा देवा, भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आज भोक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिच्या विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्या खातीर आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवलीं. भावार्थाक लागून आब्राहाम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देशांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो.
आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलेल्या देसान पोरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतल्या इजाका आनी जाकोबा बरोबर तो तोम्मुनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलेल्या शारांत रावतालो. भावार्थाक लागून उत्तर पिरायेर पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मोरणांक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशातान मोडबावेले नोकेत्रां परी तो मेजूंक जाय नासलेल्या वेळेवेल्या रेंवेच्या कोणयां परी संसत उत्पन्न जाली. ही सगळीं भावार्थ दवरूंक मेली. देवान बासायलेल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयसतान तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती कुशाल जाली. आनी संवसारांत आपूण परकी आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिलें. हे परी उलयतात ती आपलो खाशा देश आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तांचीं काळजां ती सोडून आयल्यांत आनी देशाचेर आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परतीं वचूंक मेळटलें आसलें. पूण ती ओदीक वर्त्या देशाक आशेतालीं, सर्गींच्या देशाक ओतरेकतालीं. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केलां. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओंपून दिलो. देवान त्या बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली संसद इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओंपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवन करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो. आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले परजेक ताणें भेट दिली. सगळीं म्हणया. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले परजेक ताणें भेट दिली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी आपले परजेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विनयलेल्या चाकराक दाविदाच्या घराण्यांत एका बोडवण तारका सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले परजेक ताणें भेट दिली. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो दुयेस करतल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागां आपल्या भक्तिवन संदेशकारांचे तोंडी जें ताणें बासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले परजेक ताणें भेट दिली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय तांचे लागीं स्थापलोलो करार आज मनांत हाडलो. अब्राहमान आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शिकी उगडास केलो. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले परजेक ताणें भेट दिली. सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसो ल्हारां ओड्यांचेर फुट्टाली आनी तो वाऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. ताणें ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटा, तें तुका कांयच पडोंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थोणाय जाली. मागीर ताणें ताका म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पुर्यान ताचें आयकता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. हो कोण जाचें वारें आनी दर्या पर्यंत आयकता तें? म्हणजे निसर्ग ताचें आयकता आनी ताचेर ताचो परिणाम जाता. तेच भाशेन जेजू जो आमचे भितर आसा तोय तेच भाशेन आमचेर वादळ बाकीचें कितें घडटा तितल्याकूय तो थंड जा म्हणटा. तरी आमी मनान दर्या भयणीन भावनो केन्नाच भिवची न्ही. आमी कितें तर कसलेंय तर वादळ आमचेर उपरासलें, कसलेंय तर संकश्ट आयलें, रोखडेंच ताका आमी उलो मारया आनी तो सगलें भितरल्यान सान शांत करतलो. ही गॅरंटी ताणें आमकां दिलेली आसा. हाचें वचप आमकां तेंच सांगता. पळयात, हे भाशेन आमचो भावार्थ जावंक जाय. आमी आपल्यापणांतल्यान पोलतोडी वचोंक जाय, ताचेशी रावंक जाय. जितली आमी ताचेशी रावतल्या आमकां सगलें बरेंपण मेळटलें. पूण जशे भाशेन ताचेर संकश्ट आयलेले आनी तो शांत रावलो ते भाशेन आमी रावतल्या. दर दिसा आमी सगलो गोत आमची पावलां मारता पळय तितली भावार्थान मारता. आमी नको कितें जातलें पळय तें दुसऱ्या वेळार. कितले जाण टक करून मेलेले आसात बुरके पुर्यान. आमच्यान सांगूंक जाता ना, हे सगळें ताच्या ताब्यांत आहा. ताका लागून सगलो गोत आमी भावार्थान जियेता. हो भावार्थ आमी अखंड करूंक जाय, खोलांक जाय. आनी खोलांक म्हणजे एकूच मार्ग, जितली आमी ताका जो आमचे भितर जियेता, एके वतीन हुशार न्हिदलोलो आसा, ताका आमी हाजेर जावंक जाय. आनी हें सोंपें. हांवें म्हणलां खूब वेळ सगल्या सांता भक्तांनी वेळ सारलो आनी ताचे बरोबर वेळ सारल्या उपरांत ताणें खूब तांचें सोबें केलें. एकली अशी एक धाकटुलें भुरगें आसलेलें, तिका म्हणटा बातिल्दीस. तें सादें भुरगें आसलेलें, बारीक म्हणलें हितूं घरांतलें, व्हड नासलेलें तें. ताका कोणेन म्हणजे तेन्ना कितें करताले ते चोरून वताले असल्या भुरग्यांक बा. तिका व्हरोन विकलें. पूण थंयसर विकल्या उपरांत तो पळय राज आसलेलो, ताका तें एकदम मानलें, बरें सोबीत आसलेलें. ताका ताणें सुटयलें. ते म्हणजे स्लेवरी आसताली न्ही, ते भाशेन ताका सोडयलें आनी ताचे कडेन तो काजार जालो. काजार जाल्या उपरांत 7 वर्सांनी क्लोवीस म्हणटा पळय तो राजा मेलो. पूण ताका 3 भुरगे आसलेले, चेडे आसलेले. मागीर मेल्या उपरांत त्या सगळ्या लोकांनी कितें केलें, तिका राणी म्हणून मानली आनी तिच्या खाला तिचो पूत व्हडलो क्लोतेर म्हणटा पळय
तो म्हणल्यार तूं तिचे बरोबर राजवट चलयतालो. तिणें कितें केलें, हे पळय बिशप बा आसलेले तांचो सल्लो घेतलो आनी एकदम बरे भाशेन तिणें राज चलयलें. कितें म्हणून केलें तिणें, हे पळय आतां स्लेवरी आसलेली ती तिणें काडून उडयली. असलें क्रिस्तांवांक जावंक फावना म्हणून, आनी तें काडून उडयल्या उपरांत आनी एक म्हणजे दोंड घेताले, बरेच दोंड घेताले, तें काडून उडयलें. आनी हे भाशेन तिणें खूब सुदारणां केली. मागीर शेवटी तिणें कितें आनीक कितें केलें, हे पळय मोट आसतालीं, मोटां इगोर्ज्यांक तिणें खूब पयशे दिले आनी बऱ्यो बऱ्यो मोटां इगोर्ज्यो ते सायडीन बांदून आयल्यो. शेवटी तिणें आपली निमणीं वर्सां एका कोयेंतान सारली, पूण ती सदांच गरिबां पासत वावुरताली आनी गरिबांक खूब मदत करताली. भयणीनो आनी भावनो, आमी जितलीं जेजूक एकवटून रावतल्या तेन्ना आमच्या घरच्यांक पर्यान आमी बरेपण दाखयतल्या. ही घोटाय आमकां मेवतली. आमच्या घरादारांनी आमी जाणा कशे भशेन आमी रोखडीच रागार जाता, रोखडीच चावता आनी कितें ना कितें म्हणटा, कितें ना कितें कोत्ता आनी नाका जाल्लें उलयता. हें सगळें शांत जातलें. हें सगळें असलें जालें की ना, तें देंवचाराचें काम. तो आमकां उचांबोळ कोत्ता उतरांनी कोन्यांनी एकामेकाच्या. तेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावत तर ही पळय वादळां येतात ती शांत जावंक लागतली. तो कोत्तलो, आमच्यान करूंक जायना, पूण जितली आमी ताका एकवटून रावतलीं तो तें सगळीं वादळां तसलीं शांत कोत्तलो. ही कृपा आमी मागया. पूण कशी मागतल्या, मागण्यांत आमी रावंक जाय. तुमी जाणत, हांवें बोगोर बोगोर तुमकां सांगलां, जेजून दिल्लीं उतरां तुमकांच हांव सांगतां. ताणें आमकां सांगलां, म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांव तुमचे सवेर रिगून रावतां. आमी तर रातची 5 मिनट प्रॅक्टीस करून ताका एकवटोन न्हिदोंक वचत जाल्यार ते भाशेन आख्खी रात तो आमचें सवें वावुरतलो, आमकां थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठली म्हणून ताचें सवें उठया आनी दिसभर मागीर जशे भशेन आमचे मोबायल आमी चार्ज कोत्ता ते भाशेन आमी चार्ज जातले जेजून, आनी दिसभर मागीर आमी ताच्या एकवटान सादतल्या. आनी हे भाशेन हो विजय आमकां मेळटलो. आमचेर भितरल्यान जे वादळां येतात आनी भायल्यान उप्रासतात तांचेर सगळो ताचो ताबो आसतलो. भिवूं नाकात म्हणटा तो. कित्याक तुमचो भावार्थ थंय गेलो. पयले वाचून आमकां तेंच सांगलेलें आसा. भावार्थान अब्रामान, आयझकान आनी जाकोबान आपलें जिवीत सारलें एका वेगळ्या देशान. आनी हे भाशेन साराकूय ती जाणटी जाल्ली पूण ती कांय भुरगें दिलें देवान. हें सगळें देवाचें काम. आनी आमच्याय जिवितांत तसलींच विजमितां घडटलीं. तर घडच्याक सगळ्या जाणां म्हणजे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचें सगळें कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. आनी सुस्कार भायर सोडटना भितर हात तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. कित्याक जेजूचें नांव इतलें पावरफूल, इतलें अखंड की कांयच आमकां वायट जावपाक ना. सगळीं चिंतना, आमची भावना, चाल जेजू सगळें दवरया. आनी रोखडोच तो तांकां काडून उडयतलो, शांत कोत्तलो आमकां आनी तांकांय. आनी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक ताच्या बरेपणान संतोशान आमी सारूंक लागतलें. आनी हे भाशेन आमी एक नमुनो जावंक लागतले दुसऱ्यांक. जेजू ही कृपा तुवें आमकां आतां दिलेली आसाय. ही कृपेन सगळो दिसभर रावच्याक तूं आमकां गोठायन भर. आनी आमी आतां आमचे पासतूच न्हय पूण जाणीं आमचे कडेन मागण्याची प्रार्थना केली, विनंती केलेली आसा तितल्याय पासत आमी मागता. आनी जीं कोण आयज आपली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात तांकांय, जांचे ओतम्या पासत आमी मागता तांकांय, कितल्या जाणांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा. तरेतरेचीं प्रॉब्लेमां तांच्या जिवितान आसात, तीं तातूंतली तांकां सुटका मेळच्याक आमी मागया. सोरपोदितारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेंत तो अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासून आमी तुका प्रार्थना उबारता, ती कोणवळायन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता.
हे पिढीचेर अभ्यास करतले विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, तुवें खूब वॅक्सिनां सोदून काडून दिल्लीं आसाय. तांचो बरो परिणाम जावन आमकां सगळ्यांक कोरोना व्हायरसांतली सुटका दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C31, page 41, संवसारांतल्यो मोनजात भेटो. संवसारांतल्यो मोनजात भेटो, तुका सायबानाका जाल्यो, इतल्यो चालत्यो आनी योलक्यो, ओगोनीता कोश्यो मानत्यो, इतल्यो चालत्यो आनी योलक्यो, ओगोनीता कोश्यो मानत्यो. तुझ्याच मोखाल पोताक धालोय, बाकी सोयमान ताकने सोयलोय, तोच बेत तुका कोता पोलोय, आनी आमचेर काकलो देवो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र चवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुजे हातांतली पोत्तून घेता. तांचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोतीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कालीन सोरताय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिजे पोती भाग्यवंत झुजय, भाग्यवंत दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मावनल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळीं आमची इंतेसां मागणी लोकांन आमचे कडेन मागण्याची विनंती केली तांकां आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजूच्या एकवटान आमी तांचे पासत मागया आनी म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात. पेज 62 D28. म्हज्या जेवणाक येयात. बापोयन कशी मोसा म्हज्या कुडी
दोळे धांपून जेजू बरोबर हो वेळ सारया. तो आमचे भितर आसा. ताच्या कोटान जितले आमी रावतले तितले आमकां ताची खोटाय मेळटली आनी सगळे संकश्ट आमचेर आयले म्हणटच तो नो पयत करतलो ते. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योतांकर मारयेचो उगडास करून सुर्गीच्या जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारयेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आनी आसूं. सोर पुदेतात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडो भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरकोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Bo Mogal Mai, page 207, T12.